नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। 4 कामगार गेले। सांताक्रूज शेल टॉपाची सेप्टिक टाकी नितळ करूंक देविल्ले 4 जाण घुसमटून सोंपले। तीग आगताक एकलो गेलो मेडिकलांत। सुपरवायझर आनी हॉटेलाच्या मालकाक अटक। गोंयांत ओबीसीक 27% आरक्षण। मंत्रिमंडळाची मान्यताय। गोंयांत वट्ट आरक्षण पावले 41%चेर। एसटी 12, एससी 2%, 15 दिसांत अधिसुचोवणी। रुबी रेजिडेन्सीचे बिल्डरांची लायसनां करतले सस्पेंड। सगळ्यो बिल्डिंगो तपासतले। मुख्यमंत्री म्हणटा लवंडल्ल्यो दोनूय बिल्डिंगो मोडचे नात। 4 अधिकारी जेलींत। बिल्डर अजूनय फरारी। म्हापशेच्या नुस्तेकारांचो नगराध्यक्षाक घेराव। नुस्तेकार मागतात थळाव्या कॅन्टीनाचो कॉन्ट्रात। कपेल आनी मुर्तेक सुवात। पुराय वेळ सेक्युरिटी गार्ड। मार्केटाचे 26 जानेवारीक उक्तावण। गोंय विद्यापीठ संकुलांतले मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियमाचे उक्तावण। लुझोफोनिया गेम्साची तयारी निमण्या टप्प्यांत। श्यामा प्रसाद मुखर्जीच्या नांवान 80 कोटींचो स्टेडियम। खबरो विस्तारान। सांताक्रूज शेल टॉप हॉटेलाचे सेप्टिक टाकयेत 4 कामगार गेले। एकल्याक मेडिकलांत घाल्लो तोय गेलो। 4 जाण टाकी नितळ करपाक देविल्ले। एकलो भितर पडलो, ताका साल्वार करूंक दुसऱ्यान उडी मारली। ताका साल्वार करूंक तिसऱ्यान आनी मागीर चौथ्यान। तीग जाण घुसमटून गेले। वाळपयचो महेश माजीक, दांडेलीचो चंदू नायक, केरळचो विष्णुदेव विश्वंभरम हे तीग आगताक गेले। शेल टॉपाचो मालक लेनिन वेगस आनी सुपरवायझर केशव कुंकळकाराक पुलिसांनी अटक केल्या। सांताक्रूज वाठारांतल्या हॉटेल शेल टॉप ह्या हॉटेलाची सेप्टिक टँक साफ करपाक गेल्ल्या कामगारांक बुधवारा मरण आयलें। सेप्टिक टँक नितळ करपाक टाकयेंत देविल्लो एक कामगार बेशुद्ध जावन टाकयेंत पडलो। ताका काडपा खातीर दुसऱ्या एका कामगारान भितर उडी मारली। ताचे फाटोफाट हेर 2 कामगारांनी टाकयेंत उडी मारली। एकामेकाक वाचोवपाक टाकयेंत देविल्ल्या वाळपयचो महेश माजीक, दांडेलीचो चंद्रू नायक आनी केरळच्या विष्णुदेवाक मरण आयलें। टाकयेन आमकां स्लोत म्हणजे चिखल हलता तो दिसता आसलो। हलता तो दिसला म्हणून भितर देवले बरें एकल्या मनशाक पयलो काडलेला। मागीर सोदल्या उपरांत आनीक 3 जाण मेळ्ळे आमकां। अशें आमकां 4 जाण टोटल मनीस मेळ्ळे। आनी म्हाका दिसता ते मेल्यार कशें भितर तितून तांकां ऑक्सिजन मेळांक ना। घुसपाटले ते ऑक्सिजन कटप म्हणजे कमी आसलो सारको। आनी तेंच्यांनी लास्ट स्टेजी पर्यंत काम केलां आनी मागीर ते कोलॅप्स जाले। हॉटेल शेल टॉपाचो धनी लेनिन वेगस, सुपरवायझर केशव कुंकळकाराक अटक केल्या। सरकारान असल्या हॉटेलांची चौकशी करची अशी मागणी आमदार विष्णू वाघान केल्या। दुर्दैवी घटना पण हेची चौकशी करपा जाय सरकारान। अशेंच तरेचे आनी खूब कडेन आसूं येता। म्हणजे आमची यंत्रणाय बी कितली ढिली आहा ती पळोवपा जाय। ती कळटा पळय ताचेर की टायम टू टायम चॅक करूं जाय। हॉटेलाचें चॅकींग हें फक्त सुरक्षेच्या दृश्टीन ट्युरिस्टाचेंच चॅकींग आनी लॉग बुकाचें पळय करता तितले पुरते लिमिटेड रावूं जायना। खरें म्हणजे ह्यो बाकीच्यो सेफ्टी हें आसता, क्लिनींग आसता हॉटेलाचें, ताजेरूय बी नदर दवरपा जाय। सांताक्रूजांत घडिल्ल्या ह्या घडणुकेक लागून गरीब कामगाराचे कोणाकूच पडूंक ना ही गजाल स्पश्ट जाल्या। कंत्राटदाराच्या निश्काळजीपणाक लागून काणकोणा 31 कामगार मेले। आतां सांताक्रूजांत 3 जीव गेलो। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी। गोंय सरकारान नोकऱ्यो आनी शिक्षणांत ओबीसीक आरक्षण 27% केलां। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेंत हो निर्णय जालो। गोंयांत ओबीसींची लोकसंख्या 3.84 लाख आसा अशें सर्वेक्षण म्हणटा। येता ते 15शी भितर धोरण अधिसूत जातलें म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक उलोवन दाखयलें। ओबीसी 27%, एसटी 12 आनी एससी 2% मेळून आतां राज्यांत वट्ट सरकारी आरक्षण 41%चेर पावलां। 2006 सरकारान निर्णय घेतलो, काँग्रेसच्या सरकारान निर्णय घेतलो की हे जी टक्केवारी 19.5 ती 26% करपाची। म्हणजे 2 वेळा काँग्रेसीन ओबीसीची पर्सेंटेज वाडयता आसतना कसलेच एक्सरसाइज न केल्यामुळे दोन्ही घेवपा माघार घेवची पडली। त्यामुळे जेन्ना आमचे सरकार येयलें आमच्या मॅनिफेस्टोन आमी डिमांड केलो की 27% करचे म्हणून, त्या प्रमाणे हो गेल्या वर्सा एक्सरसाइज चालू केलो आमचे मिनिस्टर बाब महादेव नायक। 26.26% ओबीसी पॉप्युलेशन आहा गोंयांत। त्या हाच्या प्रमाणे 27%चे रेकमेंडेशन ओबीसी कमिशनान सरकाराक केल्ले। कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून आजच्या कॅबिनेटान सरकारान निर्णय घेतलेलो आहा की विथ इमिजिएट इफेक्ट ओबीसीचे रिजर्वेशन 27% करपाचें। ज्या दिसा नोटिफिकेशन येतलें
प्रत्यक्षान त्या हिसाबासून ते इफेक्टीव जातले आणि हे 27% दिल्यानंतर सुद्धा टोटल रिजर्वेशन इन गोवा इज 41%. रिजर्वेशन जे आसा तेच फक्त पर्सेंटेज वाडयल्या. अवर डिक्लरेशन डोंट डायल्यूट माय डिक्लरेशन दॅट इज फ्रॉम 19.5 आय हॅव इन्क्रीज इट टू 27%. ओबीसीचे हितून भितर निरक्षराचे प्रमाण जे आसा ते 7.44 जाता आणि तितून दादल्यांचे 4.75 आणि बायलांचे 10.20. 60% ओबीसी लोकसंख्येची शैक्षणिक पातळी आसा ती प्राथमीक स्तराचेर उरता आणि उच्च शिक्षण जे घेवपाक जाय तितून 1% लोक कमी आसात. ओबीसी भितर शासकीय नोकरदार आसात ते 5%च आसात आणि बाकीचे नोकरदार आसात ते 19% आसात. स्वयंरोजगार करपी 2.85 आसा म्हणजे 8.27 मात बेरोजगार आसात आणि ह्या खातीर आमच्या माननीय मुख्यमंत्री दिसले की हे सगळे आमी चर्चा केली उपरांत ही जी गजाल इतले वर्सां जे लोक मागताले ती भारतीय जनता पक्षाचे सरकारच पूर्ण करू शकता हे प्रत्येक गोंयच्या लोकांक खबर आशिल्लें आणि तेजे आज हे सिद्ध जाल्लें आसा की आमच्या सरकारान हे करून दाखयल्लें आसा. ओबीसी 27% करून दिले त्याच्या बद्दल आम्ही त्यांना थँक्स म्हणटा आणि असेच आमकां त्यांचा सपोर्टाचो. रुबी रेजिडेन्सीचे बिल्डरांची सगळीं लायसनां सस्पेंड करतले. काणकोणा ह्या रेजिडेन्सींतल्या लोकांनी भंय उक्तायल्ल्यान थंयच्या बिल्डिंगाचें इन्स्पेक्शन करतले. मात सगळ्यो कुडी काडून जाल्ल्यान लवडल्ल्यो बिल्डिंगो मोडपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा. ज्या कमिटी बिल्डिंगाचेर मार्गदर्शक तत्वां थारायतली. काणकोणचे कोसळिल्ले बिल्डिंगे पोना 31 कामगार सोंपले. 4 उंचेले अधिकारी भितर पडल्यात मात बिल्डर अजूनय मेकळो भोंवता. I don't know about a PWD committee. PWD might have constituted a team to check up the structural stability. That is a different issue. पहिली गजाल म्हणजे डिमोलिशन करपा फाटल्यान हेतू कितें आशिल्लो तो तूं म्हाका काड आनी पळय. थंय काम करणाऱ्या लोकांक धोको निर्माण जाला. आतां काम सोंपलें. फेज 1 भितर आमकां कांय व्हडलें डेंजर दिसून ना. फेज 1 भितर ताका जाय जाल्यार चॅकींग करून घेवं येता पण इमिनंट डेंजर अशें कांय ना. थंयचे लोक सांगतात आमी तांकां मेळ्ळे जाल्यार ते म्हणटा खिळो मारल्या पासून माती भायर पडटली. I'll ask them. I'll ask the officials to check up. Already they सगळे लायसन्सां इतली हे कर म्हणलें मरे सस्पेंड कर म्हणलें. इन फ्युचर यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम. No. The responsibility of any structure is of municipality or the concerned local authority. Yeah, in this case, for example, municipal license does not even have signature of the architect. The note written by municipal engineer does not mention of stability certificate. ह्या कमिटीक 2 हे दिला. एक ही बिल्डिंग कित्याक पडली ते 1 म्हयन्यान प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी म्हणला आणि what should be the guidelines which checks and balance should be established so that what municipality does is counter checked by someone. इतले मजगती काणकोण दुर्घटना प्रकरणात मडगाव सत्र न्यायालयान आरोपी विश्वास देसायाक 10 दिसांची पुलीस कादय फरमायल्या. The accused Vishwas Desai was produced before the court today. He has been remanded to 10 days of police custody. Honorable Sessions Court today has heard a bail application of the Chief Officer Prashant Shirodkar. We have contended before the Honorable Sessions Court that with this man is directly involved in this conspiracy to grant this occupancy certificate to a building which was not complete. He has overlooked the fact that there was no NOC from the Directorate of Fire and Emergency Services, and this is because this building would never qualify for this NOC from the Fire Department. Bureau Report Prudent. तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाक पणजे कोर्टान जामीन न्हयकारला. ताचो जामीन अर्ज भायर मारलो. तेजपाल साक्षीदारांकडेन मेतेर जावंक शकता हो सरकार पक्षाचो दावो कोर्टान मानून घेतलो. तेजपालाची न्यायालयीन कादय हे पयलींच आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या. तेहलकाचे पत्रकार चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केलो म्हणून तेजपालाचेर आरोप आसा. 30 नोव्हेंबरा सावन तेजपाल जेलीत आसा. तेजपाल चड करून बिरेस्तारा हायकोर्टांत वतलो. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.